2022 जे असेंब्ली इलेक्शन आहा की हे सगळे पार्टी आमी बराबर येवन इलेक्शन झगडपाचें हे सारकी गरज आहा. आतां ही गरज आमकांच ना पॉलिटिकल पार्टी देखून लोक देखून जाय तो बोबाट मारता. लोकांचे हांवें जाय तें आयकलां की हे पावटी जरी तर सगळे बराबर रावले एकठांय रावन तर झगडले जाल्यार इट्स अ गूड फ्युचर कसो आमकां पॉलिटिकल पार्टयांक आहा. आनी हे पावटी फॉरेन्स म्हाका दिसता एज अ आमचे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे लिडर जे प्रफुल्ल पटेल साहेब, शरद पवार आमचो प्रेसिडेंट नॅशनल काँग्रेस पार्टीचो, तसोच काँग्रेसाचे लिडर, ते दिल्ली रिसेंटली मिटींग जाली आनी तेजेर एक डिसिजन अशें जालें देर वी अलायन्स हे पावटी 2022 ह्या इलेक्शन असेंब्ली इलेक्शनाक आमी हे अलायन्स जावन मुखार वयता. हांवें चोयलां गेले ते पावटी देखून एक दाबोले पंचायत इलेक्शनाक हांवें पळयलां. पंचायत इलेक्शनाक देखून हे भाशेन जाला की कॅन्डिडेट देखून बसोंक ना. एक कॅन्डिडेटाचेर हांवें ओपोज दिलो. जिल्हा पंचायतीक हांवें ओपोज दिलो. घालता 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 म्हणून फाटीं दवरले, कोणाक भिले, कोणाक आमदाराक भिले आनी कॅन्डिडेटूच लास्टाक घालूंक ना. आनी कॅन्डिडेट घालना आसतना हांवें ओपोज दिलो. हे भाशेन जावपाक जायना. कित्याक एक जेन्ना काँग्रेस, एनसीपी, गोवा फॉरवर्ड वा एमजीपी फॉरेन्स जर एक बरें मनान तर मुखार वयता जाल्यार बरें मनान काम करपाचें. आनी फॉरेन्स हे पावटी जो रुलींग पार्टी आहा तांकां आमी घरा बसोवपाचो कायदो लोकांचो वोटरांचो आनी आमच्यो पार्टयो ज्यो आमी बराबर रावतात तेंची आमी हे अलायन्स म्हणून हे बोबाट मारपाची उलोवपाची म्हाकाय एक एक पाटी बेजार येयला. कित्याक कितले पावटी हांव जालो अलायन्स म्हणटा आनी फाल्यां कांयच जायना. बट आतां चोयलां ते भाशेन आमच्या लिडरांनी जायते इंट्रस्ट घेतला आनी तशेंच काँग्रेसाचे लिडरांनी इंट्रस्ट घेयला आनी अलायन्स म्हाका दिसता 100% हे पावटी अलायन्स हे करपाचें हें सगळें डिसिजन आयज जालां. आमच्या सेंट्रलानूय जालां. म्हणजे आमचे लिडर बसले, काँग्रेसाचे लिडर बसले, तेणी उलयले. तशें रिसेंटली आमी आनी काँग्रेसाचो जो प्रेसिडेंट आहा तेवूय बसोन आमी हें डिस्कशन आमचें कितले सीट मागतले से आमी आमचें लिस्ट दिलां. काँग्रेसा कडेन आमी आमचें लिस्ट दिलां. सो मे बी द गोवा फॉरवर्डांनी तेणी आपलें लिस्ट दिलां आसतलें वो आमच्या एमजीपीन तेणी हें दिलां आसतलें. म्हणजे हे भाशेन हे सगळें तेजेरूच कितें आसता जायतें तर मागलें कितें आहा फायनली कितें आसता बराबर बसोन डिस्कस करून फायनलायज करपाचें तें काम. आमगे लिस्ट दिलां आमच्या लिडरान दिलां ऑलमोस्ट 7-8 आमी दिलां. म्हापसा इज देयर? Yes. Now, don't ask me particular the constituencies and I told you the number which we have given the number which are hunchu constituency. That definitely we will open it when it is comes to the discussion and it.